नमस्कार, आम्ही आसात आस्कावाडा मांद्रे मेन रोड जे आसा चोपड्याच्यान मांद्रे हरमल केरी ह्या रोडाचेर आमी आसात। आणि जर तुम्ही पळयतात फाटल्यान जर पोर्ट होल जे आसात, खड्डे जे आसात खूबशे दिसपाक येता आणि हांगा खूबशे एक्सिडंट जे आसा रातच्या टायमार एक्सिडंट जाता आणि हांगा ट्युरिस्टांचो येरादारी जी आसा खूब आसा। पूण खंय तरी सरकारान ह्या जाग्यार असले जे खड्डे पडल्यात थंयसर खंय तरी टेम्पररी तरी सोल्यूशन काडचे, कारण आता पाऊस पडटा, पावसाची निमित्त दितात इंजिनियर बी निमित्त दितात, पण खंय तरी हे जे लोकांक त्रास जाता हाचे खंय तरी लक्षात घेवची गरज आसा। आता आमकां खुबशे हांगा लोकल्स मेळ्ळे, ताच बरोबर ट्युरिस्ट जे मेळ्ळे ते म्हणटात हांगा कांयच करिनात। हांगा जे लोकल पंचायत आसा किंवा पंचायत कांय मेंबरान हांगा सिमेंट बी घातल्या म्हणून सांगतात, पण काही जे आसात आमदारान हांगा सिमेंट घातले पूण सगळे व्हांवून गेले अशें तांचें म्हणणें आसा। पूण खंय तरी ह्या जाग्यार लक्ष दिवप गरज आसा। सद्या पेडणे वाठारान नैबाग पोरसकडे जे नॅशनल हायवेन मोठमोठे फोंडकुले पडलेले आसात आणि त्याच बरोबर हांगा जर तुम्ही जे पळयतात जाल्यार सिच्युएशन गंभीर आसा। त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान ह्याकडे लक्ष दिवप खूब गरज आसा। कितें म्हणटात रस्ते एकदम बरे आहा म्हणटात? गाला बी घेऊन जाता इथं करा वाट लागली लोकांची कमरे मोडलेले मग। येस थँक्यू ह्या रोडाक आमी भोंवता म्हळ्यार आमकां बेजार दिसता पळोवन। तूं आतां खंयचे साकून मेर्शे साकून मांद्रे येयला म्हळ्यार रस्त्याची दुर्दशा पयली आनी परते येवपाक नाका दिसता। इतली दुर्दशा म्हणजे हांगचे प्रशासन किंवा पंच कोणूच कांय पळयना। कशें जालें न्ही हे, आनी अशें एक्सिडेंट घडटा, लोकांक कितलो त्रास, तें बरोबर न्ही। अशें कितें तरी करूंक जाय, एटलिस्ट फातर घालून माती घालून लेवल तरी करा, तुमचे कडेन पयशे ना जाल्यार बरोबर न्ही। आहा तो रोड आनी गाडीवर लोक कशे पडटा ते लोक पडटा मरे, एक्सिडेंट एक ना एक चालूच असतात। चालूच आसता रातचो कोण ना कोण तरी ह्या होण्यानी पडटा ओके, आनी तांकां उखलुचें लागता कित्याक आमची घरां हांगा न्हू। बरोबर ओके। हरमलच्यान म्हापश्या मेरेन सगळे कडेन चाळण जाल्या रस्त्याची। अशें दिसता गाडयांचे बोर्ड काडपाचे आनी गळ्यान घालून भोंवपाचें आता, इतलेच उरलेले ह्या गाडयांच्या बाबतीत। आतां गाडयो मातशें जर आपटल्यार खाड खाड करून आवाज येता। बरोबर, सगळे कडेन चाळण जालें। तुम्ही डेली अप अँड डाऊन करता? हांव डेली अप अँड डावन करता, डेली अप डावन करता। सकाळी संक म्हटल्यार हांव मातशें वयता आनी सांजचो पळय 7 म्हटल्यार हांगासून घरा वचचें पडटा। पावसान तर सारके खड्डे दिश्टी पडना, भरलेले आसता। The potholes. Yeah. Suspension in this car. It's bumpy. Yeah. Very bumpy. ह्या तर कितके झाले होणे पुरून आम्ही झालो जाम। आता काय परत होणे पुरतले ते सरकार पुरिना, तुम्हीच पुरतात। आणि काय करतले आता पुरून जाम जालो। खंयचे गुन्हे घालून घालतले भितर बेतो कितके वाटी घातलो तो बेतो हा बाकीचो गेलो आनी जितान एकदा घातलो आमदारा तो आता खंय काय आता कांयच ना, परत होणे पडले। ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळयात तुम्ही कितें जाल्या ती, ही रस्त्याची परिस्थिती। आणि आमकां हांगासर हॉड मिक्सिंगाचे आश्वासनां दितात। हांव म्हणटा ही हॉड मिक्सिंगाची गरज ना। सध्या जे हांगा आपले होणकुलां पडल्यात पळय, जे हांगा सकाळच्या टायमार पळय हे ट्युरिस्ट येयल्या शेम म्हणटात। हे सकाळच्या टायमार जी ल्हान भुरगीं, हे 4-4, 5-5 वर्सांची भुरगीं जे आवय बापूय हे पळय पळयात, त्या भुरग्यांक पळयात तुमी, त्या भुरग्यांक घेवन आवय बापूय वयता सकाळच्या इस्कॉलाक। म्हाका दिसता म्हयन्यान 2 ते 3 फावटी तरी अशी भुरगीं हांगासर एक्सिडंट जाता, पडटात हांगासर। आमचे मांद्र्याचे एक हांगासरली एक तरणाटे भुरगे हांगाच एक्सिडंट जाले, हांगाच बाबडे तेचो जीव अक्कार गेलो। आयज हांगा सामान्य मनशाक कितलो त्रास जाता, तांकां गाडयांकूय प्रॉब्लेम जाता, भुरगीं हांगा पडटा इस्कॉलान, ते तुमी मातशें सिरियसपण घेयात। हे आमचे वर्ल्ड क्लास आमी आमचे मांद्रे विलेज म्हणटा पळय, कोस्टल लायन म्हणटा, ट्युरिस्ट कितलो भोंवता पळय, मिनटां हांगासर गाडयो भोंवतात। आणि होणकुलो वाचोवपाक लागून जे कट मारतात तेन्ना हे एक्सिडंट चडशे घडटात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.